देखून तुम्ही आयते रावा, कित्याक तुम्ही चिंते नासले गडये मनशापोती येतलो म्हणल्या उतराविशीं कितें म्हणया. आयती आसप मातेवाची सुवार्ता आपल्या क्रिस्ती समुदायाच्या सांद्यांचे दुसरें सैंबस करच्याक उलो दिता. आयती आसप क्रिस्तांवपणाचें व्याख्यानच अशें म्हळ्यार चूक जावची ना. नोयाच्या काळार घडलेल्या बुर्तुगलाक मनशा पुताच्या येण्याच्या दिसाक सरी करप, एके रितीन सांगचें तर झडतेच्या दिसाकच सुचयतात म्हणयत. शेवटींच्या काळार मनशा पुताचें येणें जाताना अनितीच्यांची झडती आनी विश्वास्यांची वा नितीवंतांची बाचावी जारी जातली म्हणलें चिंतप आसलें. ह्या वक्ता जेजू आपल्या पाटलाव्यांक झडतेची गजाल देवाकच सोडून नितीवंतपणांत जियोंक उलो दिता. हे दिशेन तयार आसप एक मनोभाव जाता. तयार आसप क्रियात्मक जिणी सुचयता शिवाय निष्क्रिय जावंक अवकाश ना. तयार आसप वा जागृत आसप सुवार्थेचीच वाट. हे दिशेन मातेवाची सगळी सुवार्ता सोम्याची हाजरी जियोवची वाट सुचयता. दोंगरा वयल्या प्रसंगांत क्रिस्ती समुदायान कशें जियोंक जाय म्हणल्या संदेशान जेजूच्या वापारिणी आनी अचर्यांनी तयार आनी जागृत आसपाची वाट विवरिल्या. आनी एके रितीन सांगचें तर देवस्तुतीच्या वर्साचे सुरवातेक तयार आसपाचो संदेश वर्सभर येवंक आसच्या सुवार्थेच्या संदेशाक, म्हणजे ते सुवार्थेंत आमी भेटच्या जेजू क्रिस्ताक निरंतर स्वीकार करपाक आनी ताचो पाटलाव करपाक एक उलोय वय. देखून सुवार्ता इतलेंच विचारता, आर यू रेडी?